फोंडे पालिकेचो नगराध्यक्ष रितेश नायक हांच्या आड अविश्वास थाराव घाल्लो तो भरगळ्ळो. रितेश नायक हांच्या आड 8 नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव घातिल्लो. बसकेत नगराध्यक्षा सयत हेर 14 नगरसेवक गैरहजर रावले. RDX खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू. बांता वयले पत्रान तेजे ऑलरेडी काल सुद्दां आमचे ड्रॉइंग सगळे सबमीट जाले. आतां PDF जाले आनी सुडाक तेणे सबमीट केला आनी ड्रॉइंग सबमीट जाले म्हणजे आतां फक्त आमचे उरला ते PDF अप्रूव्ह जातकीर ड्रॉइंग्स अप्रूव्ह जातले आनी ऑलमोस्ट इस्टिमेट सुद्दां रेडी जावन फक्त टेंडर म्हाका दिसता जानेवारीन काम सुरू जावपाक कांय हरकत ना. टेंडर एक म्हयन्याचे टेंडर एक हें आसा न्ही ताका टायम आसता. सो वर्क ऑर्डर सुद्दां जानेवारी एंडाक आमचें काम सुरू जातलें. तशेंच आमचे शास्त्री हॉल तेजे सुद्दां ODP हें आसा ODP जो ओपन आसा तो क्लोज जातकीर आमी तेजें सुद्दां आमकां आमचे शास्त्री हॉल तेजें सुद्दां काम सुरू जातलें. आनी त्या वेळार आमचो मेन मास्टर प्लॅन तो 15 डिसेंबराक ड्राफ्ट सगळो रेडी जातलो. तेजे नंतर हांव सगळे प्रोफेशनल आसूं आमचे कॉन्सिलर्स आसूं तेंचे कडेन आमी डिस्कस करतले आनी 23 जानेवारी तो फायनल मास्टर प्लॅन जो अप्रूव्ह जावन येतलो. पूण तेजे पयलीं म्हाका लोकां कडेन उलोवपाक जाय. प्रोफेशनल आसूं लोक आसूं लोकां कडेन सजेशन मागतले जो आमी रेडी केला. हय आनी तो गोल्डन जुबली जो आमचो प्रोजेक्ट आसा तेजे सुद्दां फायनल स्टेजीर पावला. सगळें आमचे जे कितें क्वेरी आशिल्ली तिची सुद्दां आमी क्वेरी काडली आनी आतां तो फायनल आमी सुडाक हँड ओवर करता. ते सगळी फायल आमी सुडाक हँड ओवर करतले आनी सुडाक हें करतले. सो रिजीचे आमकां तेणी सांगलां की आतां डिसेंबर पर्यंत तेमचे सगळें तेमचें जातलें काम अशें तेणी सांगलां. पूण तो प्लांटाचें काम म्हाका दिसता टायम वतलो प्लांट. पूण हे सगळे रस्ते जे तेमी हें करताले कनेक्शन दिवपाक ते आमचे आनी दुसरें आमचें क्रिमेटोरियम सुद्दां क्रिमेटोरियमाचें ऑलरेडी आमी इस्टिमेट सगळें ऑलमोस्ट रेडी जालां. तें फक्त आमी सिग्नेचर आमी DMAक अप्रुवल धाडटले. सो तेजें आमी अरावंड इस्टिमेट 1 crore जातलो तो की फूल आमी रिनोवेट करता ते. आनी तेच प्रमाणे एक आमी CSR फंडा अंडर एक आमी गार्डन केलां जेजें उद्घाटन आमी रोखडेंच एक 10 दिसांक करतले. ते लोकां खातीर एक बरें सुंदर गार्डन आमी एक कॉलनी जे आसा CSR फंड हांगा यशवंतनगर हांगा आमी मनीषा नगर म्हणटा एक एरिया आसा थंय लोकांनी अप्रोच जाले म्हाका आनी आमी ते CSR फंडाचे थ्रू फर्स्ट गार्डन ते फोंड्या भितर CSR फंडांतल्यान आमचो म्हाजो फ्रेंड तो हरिओन एंटरप्रायजीस सुदीप सिंग तेणें म्हाका हांवें तेणें उतर घातलें. तेणें रोखडेंच म्हाका अप्रुवल दिलें. रोखडें काम सुरू केलें. 4 म्हयन्या भितर गार्डन आमचें रेडी जालें. 500 स्क्वेअर मिटर जागा आसा. सुंदर गार्डन केलां. तुमकां हांव आपयतलो. ते हेका लोकांक सुद्दां खूब आनंद जाता की ते एक सुंदर गार्डन जाल्यार सिनियर सिटीजन आसा भुरगीं आसा तांकां एक बरें गार्डन मेळ्ळें. सॅलरी आमी घालता कशें आमकां येता ते प्रमाणे आमी सॅलरी दियत वता की आमचो बॅकलॉग आमकां सॅलरी दिवपाक न्यू डेव्हलपमेंटाक आमकां पयशे ना म्युच्युअल फंडाक. सो आमी कशें रेवन्यू हाडटा आतां आमचे जे बॅकलॉग कितें आसा ते सगळें हाडटा आमी वचून गव्हर्मेंटाक कितें उरला मागीर तशेंच आमी भायर एरियाज कितें आसा रेंट कोणाक दिवपाचें आसा तें सुद्दां लोक कॉपरेट करता लोकांनी दिला. अशें करून आमी चालू आसा. आतां एप्रील म्हयन्यान आमी डिसिजन घेवपाक जाय कितलो आमी तो टॅक्स वाडोवपाचो आसा तो आमी फायनल जावंक नाशिल्लो तो आमी डिस्कस केल्लो. पूण तो आतां परत आमी बिजनस फोरम आसूं लोकांनी सजेशन मागतले आनी त्या प्रमाणे मागीर आमी एक खंयचे तरी वे आवट काडून ते आमी हें करतले. म्हणजे टॅक्स वाडोवपाचें कितें आसा तें आमी डिस्कस करतले. टॅक्स वाडोवपाचें आशिल्लें तें सगळें कावन्सिलाचें डिसिजन आशिल्लें न्ही. पूण तें आतां परत कितें जालें आमी ना पूण हांवें त्या दीस सांगिल्लें मिटींग जाता हांवें कितें सांगिल्लें की आमी कावन्सिलान डिसिजन घेतलें वचून नोटिफिकेशन काय आमी फक्त डिस्कस केलें. पूण आमी तें हांवें सांगिल्लें की आमी नोटीस बोर्डार मारतले रेजोल्युशन पेपरारय घालतले लोकां कडेन सजेशन इनवायट करतले आनी त्या दृश्टिकोनान आज म्हाका बिजनस फोरम आमकां येवन मेळून गेले. Same chairperson will continue. No confidence motion defeated. It will continue. Same council.